गृहमंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशेच्या केटीसी बस स्टँडा लागीं व्हडली जाहीर सभा जावपाची आसा। ह्या सभेक व्हडा संख्येन गर्दी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणांनी बिरेस्तारा पळोवणी केली। हे पळोवणे वेळार जिल्लो अधिकारी, बीडीओ, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक, सीआयडी, केटीसी अधिकारी, उजो पालोवपी दळ आनी हेर प्रशासकीय अधिकारी हाजीर आशिल्ले। 3 तारखेक फाल्यां शुक्रार दीस सांजे 6 वरांचेर आमचे माननीय गृहमंत्री अमितजी शाहची म्हापशा इंटरस्टेट केटीसी बस स्टँडाचेर जाहीर सभा आसा आणि त्या संदर्भात आयज सगळे जे ताजे सेक्युरिटीचे और ताजे बाकीचे वेवस्थेचे जे आसता तांची आज हांगा विजीट आशिल्ली, तांच्या बरोबर भासाभास आशिल्ली आनी त्या सभेक सक्सेसफूल करपाक ह्या सभेक जवळ जवळ 25,000 उत्तर गोंयच्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे वेल विशर्स, मोदीचे चाहते हे सगळे हांगा येतले। तांची सगळ्यांचो वेवस्था प्लस जे VVIP येतले तातूंत माननीय गृहमंत्री अमितजी शाह आसा, मागीर आमचे मुख्यमंत्री आसतले, प्रदेशाध्यक्ष आसतले, असे सगळे मिनिस्टर्स आसतले, एमएलएज आसतले, बाकी सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक आसतले, तांची सगळ्यांची वेवस्था, तांची सगळ्यांची सुरक्षितता हो सगळो एक आढावो आयच्या मिटिंगेन घेतला आणि मिटिंग सक्सेसफूल करपाचे हो भारतीय जनता पक्षाचा एकही आढावो आशिल्लो आणि हे सगळे आम्ही फाल्यां 25,000 लोक हांगा जमतले। आम्ही असा म्हापसा बस स्टँडाचेर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात की फाल्यां 3 मे बीजेपीची लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कॉर्नर मिटिंगा खातीर म्हापसा बस स्टँडाचेर जे 3 तारखेक अमित शाह बस स्टँडाचेर अरायव जावपाच्या तयारी खातीर जी स्टेज आणि लोकसंख्या जी आसा ती तयारी म्हापसा बस स्टँडाचेर सुरवात जाल्ली आसा। ह्या जाग्याचे कन्सर्न अथॉरिटीज जी आसात, सीआयडी ऑफिशियल्स, म्हापसा PI, त्याच प्रमाणे SP ट्रॅफिक, KTCL ऑफिशियल्स आणि हेर कन्सर्न अथॉरिटीज हांगासर तयारी खातीर पाविल्ले आसा। टायट सिक्युरिटी तेंचे डिप्लॉय करपाचे हांगासर सुरवात जाल्ली आसा आनी फाल्यांच्या प्रोग्रामाची तयारी म्हाज्या फाटल्यान पळयता कशा तरेन चालू आसा। अशीच अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या कडेन पावयतले। हांव गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळी।